काल हांव रेड्या उदक दिवपाक गेलोलो. येता आसतना दोन पाटी गाडी गेली ती. येता आसतना ते सोमते येयले आनी सोमतो मारून लागलो म्हाका मोदेका धरल्यान आनी थंय चलतें वया काय म्हणटा तें वयल्यान थिंगा आगशी दोंगरा उडयले म्हाका मिलिटरी कॅम्पा कडेन आनी थिंगा कोणाक उलोवपा लागले ते तांकां सांगूं लागले जालें ना बेगीन. मागीर थिंगसा म्हाका सोडून गेले ते हांव थिंगसा मागीर चलोन येयलां. कितें चोरलां काय म्हणटा भांगर कोणें भांगर ते एंटनी तेंगेलें एंटनी फ्रांसीक तेगे डॅडी तेंगेलें फ्रांसीक फेर्नांडीस हय ते कितें म्हणटा हेगे आतां आहा तो कितें तुका जातालें तें ते मुकोय जाताले गेले ते वर्साक हांवें चोर केलो म्हजे घायलो चोर केलो आहली इस्टरा आतां गुड फ्रायडे 30 आतां पयर जालें हय ते तुजे घातले हय म्हणजे ते तुका जाताले चोरी वस्तू खूंय काय म्हणजे तुवें चोरलेशें हय आनी ताका लागून तुका वयलो दिसता हय तेंगे मान वयलो मान मागीर आनी भरपूर मारलो हय गोड्या दोर बोर गायली आनी कितें सांगपा लागलें पोटाचे फोंड बोंड मारले. पुलीस युरिकान सांगिल्ले काणयेची सत्यता तपासतात. ताची आवय म्हणटा पोलिसांनी सारकी चवकशी करची, बेठोच युरिकाचेर आरोप करचो न्ही. आजचो हेज फुडें पुलिसांनी तांकां धरपाचें आनी इन्क्वायरी लागपा न्हू. आमकांय बी कळोन जाय न्हू पुलीस काम कोत्ताय वो कोण केला वो कोण ते आमकांय बी कळोन जाय फॉरेत तेणें केला नाजाल्यार हेज फुडें आम कितें जाय त्या भुरग्याकू आमी तेंचेरी घातली डायरेक्टली सांगतली हुमक्यानू मारला तुम पुलीस एक्शन घे ना घे पूण आमी डायरेक्ट आमची मोती बसपाना हे भुरग्यान मारली म्हूण. आमी युरिकाचो शेजारी एंथनी फर्नांडीसाक मेळ्ळे. तो कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना, मात आपलो तातूंत हात ना म्हूण तो उलयला. युरिकाची काणी खरी काय अतिशोक्ती ते पुलीस तपासा उपरांतूच कळपाचें. प्रुडंटा खातीर सावीर डायस.